गोवा फॉरवर्डाची उपाध्यक्ष मोनिका डायस सोमारा संवसाराक अंतरली। गोवा महिला काँग्रेसीची ती आदली अध्यक्षय। नोव्हेंबर 2016 ती गोवा फॉरवर्डांत आयली। फाटले कांय दीस ती दुयेंत आशिल्ली। तिचेर मुंबय उपचारय चालू आशिल्ले। 69 वर्सांची मोनिका डायस खादी बोर्डाची चेअरमॅनय आशिल्ली। आता पळोवया साश्टींतल्यो कांय खबरो। सक्षमाच्या गोयच्या शाखेन कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान लॉन्च केला। सीएम पर्रीकारान मडगांव लॉन्चिंग केले। बरे गजालींक सरकाराचो सदांच हातभार आसतलो म्हूण पर्रीकार उलयला। केंद्र सरकाराने सपोर्ट दिला। गोंयानूय म्हणजे आमच्या भितर असं म्हाका व्हडल्या नॉर्मली वेगळे आयले की कोण म्हणटा 50 लाख जाय, कोण 1 कोटी जाय म्हणटा, कोण 2 कोटी जाय। तांच्यानी वेळे कांयच पयशे मागलो त्यामुळे हांवें तांकां च्या घे सुद्दां म्हणलो ना। पण आतां आमकां की च्याचे सोडून दी कितें जर गरज आसत कसली जाल्यार ती प्रोग्राम will be adopted by Goa government. दाम बाबाले घोड्यान एसएससी आणि 12वीक बरे मार्कांनी पास जाल्ल्या भुरग्यांचो आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाच्या हातान भोवमान केलो। आमच्या समाजाक आमकां अशाच पद्धतीन फुडें व्हरपाचें काम जे आसा अशा पद्धतीची संस्था करतात अशें म्हाका दिसता। आनी त्यामुळे हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आजच्या ह्या संस्थेक मनापासून तांचे अभिनंदन करता। एक बरें कार्य ल्हानशें कार्य तरी आसलें पण एक व्यापक कार्य ताणें हातान घेतलां तें हाज्या फुडें सुरूच उरूंक जाय। आज डॉक्टर हेगडेन नवीन शिक्षणाचे जे काही एक पैलू आयल्यात ते तुमचे समोर दवरले। ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करतना आमी हांव म्हणून सगळे म्हजे खातीर हांव हें जातलो म्हज्या कुटुंबा पुरतो आमी मर्यादीत जातले काय घेना। तर अशा ह्या सार्वजनीक कार्यक्रमातून आमकां त्या स्तरापर्यंत वचूंक जाय की हांव ह्या देशाशी संबंधित जुळलेलो आसा, ह्या राष्ट्र म्हजें आसा। नुव्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन 10वेच्या भुरग्यांचो भोवमान केलो। नुवेंच्या भुरग्यांक उर्बा दिवंक म्हूण हो सुवाळो दवरिल्लो। We realize that in our Nuve village, nobody is recognizing the students who have shown their effort and they have good performance in SSC. That's why the reason was to recognize them and appreciate their effort and also motivate them to do better in their future. Second thing, why this function was organized, because we are biodiversity organization and our children also should aware what is the biodiversity, and at this age they should concentrate on the biodiversity regarding preservation and documentation. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। द गोवन फुटसाल सर्त VCD सांतिनेज जिखले। आयतारा राती जाल्ले फायनलीत VCD सांतिनेजान M7 फुटबॉल क्लबाक 5-8 एका गोलान मारले। पयले सेमीफायनलीत VCD सांतिनेजान सेंट एंथनीक 3-8 एका गोलांनी मारिल्ले। दुसरे सेमीफायनलीत M7 फुटबॉल क्लबान HDFC बँकेक 7-8 0 गोलान मारले। पयल्या सेमीफायनलीत VCD आड सेंट एंथनी झूज खडेगाठ जाली। सेंट एंथनीन पयले झाफात लीड घेतली। उपरांत VCD नेटान कमबॅक करीत मॅच 3-1 गोलांनी जिखले। दुसरे सेमीफायनलीत M7 FCन HDFC बँकेक 7 गोलांनी हरयले। फायनलीत VCDचो मायकल सिल्वान पेजाद हॅट्रिक मारीत आपल्या पंगडाक M7 फुटबॉल क्लबाचेर 5-1 जैत जोडपाक मोठे हातभार लायलो।
प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.